आता जेन्ना तुम्ही म्युझिक चूज केलें अँड लेट्स से यू गॉट टुगेदर एज अ ग्रुप आणि तुमकां टीव्ही शोर चान्स मेळ्ळो, मराठी चॅनलाचेर एक टीव्ही शोर तुमकां चान्स मेळ्ळो, ती जर्नी तुमची कशी आसली इन ब्रीफ तुमी सांगा की तितूर की लोक कितें जेन्ना टीव्हीचेर कोण दिसता पळय लोकांक कितें दिसता ए तो टीव्हीर पावलो मरे तो सामको व्हडलो जालो, बट तेजे जे पयलींचे काम ना जे बॅकस्टेज जे काम चलता पळय ते लोकांक दिसना, लोकांक फक्त व्हडले व्हडले लायटी दिसता. सो ते बॅकस्टेज कितें कशें जालें, तुमचे स्ट्रगल्स डिफिकल्टीज ते कशें आशिल्ले ते लोकांक कळोंक जाय. सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार हो शो आसा की ना ते खबर नासलें आमकां, आमी भियालेले की म्हणजे कोणाची सगळ्यात पयलीं नानान म्हणल्यार यशवंतान एक पोस्टर धाडलेलो ग्रुपार की असो असो एक शो आहा ऑडिशन आहा म्हणून. सो आमी तेज्या खातीर व्हिडिओ धाडया म्हणून फर्स्ट सिलेक्शन व्हिडिओ धाडचो पडटा तांकां. बट त्या स्टोरीचेर अशें कांयच मेन्शन केल्लें नासलें की शो कितें आसा खंय आसा, अशें तेजेर बरयल्लें आसलें की एक रियलिटी शो येता आनी इट इज गोइंग टू बी टेलिकास्टेड ऑन अ बिग टीव्ही चॅनल इतलेंच बरयल्लें आसलें. आनी ऑडिशन सपोज तुमी दिता जाल्यार व्हिडिओ शेअर करपाक जाय इतलेंच आसलें. आनी ग्रूप आनी इंडिविज्युअल्स आर वेलकम टू गिव द ऑडिशन अशें मेन्शन केल्लें. जालो सगळे मागीर आमी मेळ्ळे आनी व्हिडिओ काडलो आनी हांवें ते म्हटल्यार कोणी म्हाका कॉन्टेक्ट केलो न्हू, हांवें ताका व्हिडिओ धाडलो आनी तेणी विदीन 20 मिनिट्स म्हाका रिप्लाय केलो की यू गायज आर सिलेक्टेड आनी तुमी बॉम्बे येता म्हणून. 20 मिनिटांन तुका रिप्लाय येयलो. हय म्हाका स्कॅम दिसतालो. हांवें कितें सांगलें हांकां खरोच मरे जेन्युअन आहा मरे शो बीन कितें मुंबय आपयतात ते वचपाचें मरे काय शुगर काय ना. आनी मागीर नाना सांगता आमकां किडनॅप बीन करचे ना मरे. म्हटल्यार कितें हांवें म्हणल्यार इतलो बेगीन रिप्लाय येयलो म्हटल्यार स्कॅम कॉल समज. मागीर आमी अशें म्हटलें की या मुंबय कितें आहा तें पळोवया ना जाल्यार गोंयांनी तरी येवया कितें तें म्हणून. आमी जेन्ना मुंबय पावले पळय मुंबय पावून सुद्दां आमी जेन्ना ऑडिशनाक वयताले पळय तेन्ना हांव आनी आकाश एक्चुली डिस्कस करताले की जेन्युइन मरे हो जाल्यार आसूं रे आतां म्हटलें येयल्यात न्हू इतले पळय आतां म्हटलें पळोवया वचून थंयसर कितें जाता तें. आनी खूब जाण आसा न्हू, खूब जाणांक आमकां किडनॅप करपाक डिफिकल्ट न्हू. सो ताका लागून म्हटलें या ऑडिशन दिवन आमी रिटर्न देंवताले पळय सकयल तेन्ना सुद्दां आमकां अजून कन्फर्म नासलें की बाबा कितें चल्लां हें. तेज्या उपरांत मागीर सिलेक्ट जालें आनी मागीर जेन्ना आमी शूटाक जेन्ना पावले पळय स्टेजी कडेन तेन्ना मागीर आमकां सारकें अशें दिसलें की बाबा दीस इज समथींग जेन्युइन म्हणून. सो आतां पळय आतां आमकां कळ्ळें तुमी ऑडिशन दिलें तुमकां स्कॅम कॉल दिसलो, म्हाकाय स्कॅम कॉल दिसतलो आसलो इतले 20 मिनिटांनी रिप्लाय येयलो जाल्यार. म्हाका सांग थंय जेन्ना तुमी गेले आतां लोक पळयता स्टेज पळयता लायटी पळयता, तुमी रावल्ले कशे थंय, कशें आसलें तुमचें लिव्हिंग कंडिशन कशें आसलें सांगूंक मेळटा मरे काय डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. सांगता एक्चुली व्हेरी इंटरेस्टिंग आसा हे. ओके आतां फर्स्ट टायम मुंबय आमी सगळे जाण ओके हो फर्स्ट टायम ट्रेनीन इतल्या वर्सांनी फर्स्ट टायम तो ओके. हा तर आमी थंयसर गेले पूण आमकां खबर ना की बाबा कसो शूट म्हणजे कशें ऑडिशन आसतलें कितले दीस रावपाक जाय कांयच सांगूंक ना तेंच्यांनी. फक्त ऑडिशनाक या म्हणून सांगलें. आमी थंयसर गेले कशें रावतले काय खबर ना पूण लकीली जे ऑडिशन आसले पळय ठाणे आशिल्ले. सो हेजे काकाचो सनिताच्या काकाचो फ्रेंड थंयसर आसलो सो तेणें म्हणपालें आपूण तुका रावपाक बीन थंयसर दिता. राजू तेजें नांव राजू म्हणून ओके. सो आनी तांचे बीन जागो कसो आसलो की एकदम चाळ आसता पळय चाळ आसता तशें चाळीन कशें आशिल्लें आनी धाकटुली खोली आसली. सो तो वयर रावतालो आनी सकयल एक आय थिंक कितली सायज आसतली ती खबर ना बट आमी न्हिदून सारके 6 जाण सुट्टाले एका रुमान सारके 6 जाण सुट्टाले. तेजे ह्या सायडीन जागो ना त्या सायडीन जागो ना अशें सारकें अशें स्ट्रेट सुट्टाले. आनी दुसरें म्हणल्यार भितर सारकी इतली गरमी जाताली आमी तर नायसल पावडर आसता पळय तेजे 4 पॅकेटां हाडलेले आनी सगळे आंगाक सारून दितलेले आमी थंड जावपा खातीर. धोयत जाले म्हणजे गिरणीन बीन गेल्ल्या भशेन जाता पळय पावडर लागोन तशें जाल्लें सारकें आमी. सो ते एक सारकें मजेशीर आशिल्लें थंयसर. सो मागीर दुसरे दिसा आमी ऑडिशनाक गेले. सकाळी फुडें आमकां 8 आपयले. 8 सुमार 9 सुमार या म्हणून सांगलें. आमकां कितें दिसलें वयतले सकाळी ऑडिशन दितले आनी येतले म्हणून पूण ना पळयताले थंयसर इतली गर्दी आनी इतले बँड्स येयलेले सारके खूब सारके ते कितें म्हणटात तेका ऑर्केस्ट्रा वाजयतात पळय ते व्हडले ते इन्स्ट्रुमेंट घेवन येतात खूब 50-30 जाणांचे तसली बीन बँडां येयलेली खूब वेगळे बँड्स येयलेले बरे आर्टिस्ट आसले तांकां मेळपाक म्हणजे
म्हणजे तेंच्या कडेन उलोवप जालें आमकां व्हरोन खंयच्या तरी स्कुलान दवरलेले थंयसर बसला आमी एकामेका बरोबर जॅमअप करता असो माहोल आहलो सगळो म्युजिकल माहोल आसलो लोक हेवटेन तेवटेन वयता कोणाक काय खबर ना खंय वचप कितें वचप ओके सो फायनली आमी परत परत वयता विचारता आमचें केन्ना आसतलें पण आतां थोड्या वेळान तुमचें अशें करून 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 आमकां दवरलें थंयसर लास्टाक आमी आय थिंक अरावंड 8 रातचे 8 काय 9 साडे णवांक आमचें ऑडिशन घेतला सकाळी 9 गेल्लेले रातचे 9:30 हांव एक ऍड करता जेन्ना खंयसरूय तुमी ऑडिशनाक वयता जाल्यार बरोबर जेवणाचो डबो व्हरा व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी जेन्ना थंयसर ऑडिशनाक पावले पळय आमी सकाळी 9:30 पावले आनी 9:30 आमी पावले तेन्ना व्हडली लायन आसली आनी तरी आमकां दिसलें की लंच टायम तरी मेळटलो आमकां बट लायन फुडें वयता वयता तशी जेन्ना दनपारां जाली 1:30-2 केन्ना जाले पळय तेन्ना सगळे जाण आपलो आपलो डबो ओपन करून जेवपाक लागले ऑडिशनाक कोण येयल्ले थंय सो ते खूब एक्सपिरियन्स आसले न्हू तेंच्यांनी खूब ऑडिशन दिल्ली पयलीं तेका लागून तांकां खबर नासलें आमकां खबर नासलें न्हू बिकॉज आमी फर्स्ट टायम गेल्ले सो हेच्यान फुडें सपोज आमी केन्ना वयतले जाल्यार आमी तशी तयारी करूनच वयतले